देवाचें उतर ह्या नियाळ मोळान सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. तुमी जेजू जायतो वेळ मागण्यांत सारतालो. केन्ना केन्ना आख्खी रात मागणें करतालो. शुभ वर्तमानांत आमकां असल्यो घडण्यो मेळटात. जोरी तर जेजू सर्गींच्या बापाचो एकलोच बोलिश्ट पूत जावनूय इतलो वेळ मागण्यांत सारतालो जाल्यार आमी मागण्यांत वेळ सारपाची गरज आसा काय? जेजू आपल्या बापाशी वचून आपल्या जिवितांत जाता तितलें तें सांगतालो आनी बापाचें मार्गदर्शन घेवन आपलें जिवीत जियेतालो. आमी मागण्याच्या वेळार कितें करतात काय? आमचो देव पसरकार जाल्ल्या भाशेन सगळ्या वेळार देवा म्हाका हें जाय आनी तें जाय म्हूण मागत वेता. आमी देवाक वाखाणणी दिवंक जाय सगळ्या बेसावां खातीर. दिसान दीस आमचो देव आमकां जायतीं बेसावांनी भरता. ताच्या सगळ्या बेसावां खातीर आमी उपकारी जावंक जाय. मागणें करता आसतना न्हय देवान फकत आमचेच उमाळे आयकोपाची गरज, पूण आमी देवाचो ताळो आयकून ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक जाय. देव शांतीतायेन ओगेपणीन उलयता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत बोवाड्या व साबार कामां मोदें थोडोसो वेळ आमी देवाक दिवंकच जाय. जोरी तर आमी देवाक वेळ दिता जाल्यार आमी आमचें जिवीत अदीक फळादीक आनी अर्थभरीत करूंक पावतले. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. तुमया जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.